प्रमोद मुतालिकांचेर गोवा गव्हर्मेंटान मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना साधारणपणे 2014-15 बंदी घातिल्ली. श्रीराम सेना आणि स्वता प्रमोद मुतालिक हांच्या प्रवेशाचेर बंदी, आणि ती बंदी 6 म्हयन्यांनी ते रिन्यू करताले. अशें करत 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 आतां पर्यंत गेले 2-3 म्हयन्या पयलीं पर्यंत ते रिन्यू करताले आनी रिन्यू जावंक ना, करूंक ना म्हणटकूच ते मोकळे जाले न्ही. त्यामुळे भारतीयाक जो हक्क आसता सगळ्या देशभर फिरपाचो, रायट टू मुवमेंट म्हूण फंडामेंटल रायट, त्या प्रमाणे ताणें ते गोंयांत येवपाचे आशिल्ले, आयले ते. आनी म्हजी भेट घेवपाचें कारण आमी हिंदू रक्षा महाआघाडी म्हणून तांकां तांचे वयली बंदी उठोवची म्हणून सरकार कडेन मागणी केल्ली. नितीन फळदेसाई आसत आमचो सहाय्यक, किंवा हांव आसत, आमी जे प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतिल्ले, व्हिडियोज दिल्ले, अशे वेगवेगळ्या प्रकारे मागणी केल्ली. ते तांकांय खबर आशिल्लें. तशें तांची आनी म्हजी दोस्ती आसा. मदीं कर्नाटकान एका गांवान तांणी रामसेनेचे मोठ्ठें 1000 कार्यकर्त्यांचें संचलन दवरिल्लें, आनी त्या कार्यक्रमाक चीफ गेस्ट म्हणून हांव वचून आयलो, गदग ह्या ठिकाणी ते. तर त्यामुळे तशे संबंद आशिल्ले. मागीर आमच्यो भेटी जाताल्यो आनी तांणी थंय म्हजो सत्कारूय घडोवन हाडिल्लो कर्नाटकान, धारवाड. त्यामुळे तांचेर बंदी उठची, कित्याक हिंदू संघटनेचेर बंदी घालतात तुमी. आनी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया जें आसा, जें गोंयांत म्हणजे देशभर अतिरेकी कारवायो करता म्हणून ऑन रेकॉर्ड आसा, तांणी खून केल्या, तांणी बॉम्बस्फोट केल्या, तांणी लोकांक मारून उडयल्या, देशद्रोहाच्यो तरेतरेच्यो हें केल्या, शस्त्रास्त्रांचे साठे आसा तांचे, बॉम्ब तयार करपाचें प्रशिक्षण करतात ते. अशे सगळ्यो कारवायो करणारे लोक हांगाय जागृत आसात. गोंयांतूय तांचें काम आसा. फाटीं 29 जाणांक केंद्रान बंदी जेन्ना घातली तेन्ना हांगा तांकां धरले न्हय. आमची मागणी आशिल्ली त्या वेळाचेर की तुमी ही फॅनाटीक मुस्लीम ऑर्गनायझेशन वीच इज नोन ऑन रेकॉर्ड सगळें हें करता म्हणून, रक्तपात करता म्हणून, तर तांचेर तुमी बंदी घालिनात. आनी श्रीराम सेनेन किंवा प्रमोदजी मुतालिकान हांगा गोंयांत कांयच करूंक ना. खंय तरी ताज्या कार्यकर्त्यांनी बेळगांवां कसलो तरी प्रोग्राम चलयो बिलयो वचूंक लागलो, ताका आनी धांगड दिंगो घालूंक लागलो. तो ताज्या कार्यकर्त्यांनी बंद पाडलो. थंय जितें मारूंक ना कोणाक, थंय सुरी हल्ले, तलवारींच सशस्त्र हल्ले करूंक ना. त्यामुळे आमची सतत मागणी आशिल्ली आनी त्यामुळे आमचें एक रिलेशन डेवलप जालें हिंदू रक्षा महाआघाडी आनी प्रमोदजी मुतालीक अशें. तर त्यामुळे काल कळ्या बरोबर ते गोंयांत जे आयले ते हांगा काही ठिकाणी गेले. मंगेशाचें दर्शन घेतलें ताणें, मंगेशाक अभिशेक केलो ताणें, आनी मागीर ते सांजचे हांगा आयले. ताणें कळयलें म्हाका येतलें म्हणून, त्या प्रमाणे आयले. तशें आमचे इश्यूज कॉमन. ते कर्नाटक बेस तांची कामाची आनी आमची गोवा बेस. हांगा देशद्रोही कृत्यां जीं जाता, हिंदू विरोधी कृत्यां जीं जाता, धर्मांध गजाली ज्यो घडटात, त्या गजालींच्या विरुद्ध जनमत संघटीत करप आनी हिंदू मनशाक संघटीत करप न्हिदलेलो आसा ताका, ह्या दोगांयचे आमचे कॉमन फॅक्टर्स. त्यामुळे तांणी कॉन्सन्ट्रेट जें केलां त्यो गजाली तांणी आमकां सांगल्यो. तांणी लव जिहाद हें प्रकरण मोठें आतां देशभर गाजता. पयलीं लव जिहाद हें कांयच ना म्हणून तें फाफोडपाचो प्रयत्न सगळ्यांनी केलो. आतां लव जिहादचेर कांय स्टेटींनी कायदे जाल्या आनी त्या प्रमाणे अटकूय जाली. म्हणजे अशें सिद्ध जालें की हिंदू चलयेक आपल्या जाण्यान सांपडायणाऱ्या अमक्या जातीची जाल्यार 5 लाख, तमक्या जातीची जाल्यार हें, ताका मोटार, ताका मोटरसायकल, ताजेर इम्प्रेशन मारपाक, ताका मोबायल ताका दिवपाक जाय जाल्यार हें सगळें पुरयता अशें कागदोपत्री पुरावे सांपडल्या. आनी गोंयांत तश्यो कांय केसीस आमी डील केल्या. म्हणजे ही नांवां सांगपाचीं नासतात, ती डील केल्या. आनी एका ज्येश्ठ वकील आसा हांगा, त्या वकिलाच्या म्हणण्या प्रमाणे आनी आमचें कन्फर्मेशन, कमीत कमी 3.5 ते 4 हजार लव जिहाद केसीस गोंयांत आसा.
पण प्रतिश्ठा आनी कितें हाज्या बरीक पडून ती खंय हें जायना, ताजो मोठो हें जायना. आनी दुसरें म्हणजे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया जी ऑपरेट करता हांगा, ताचे डायरेक्ट झाकीर नायक जो आसा, ज्याची व्हिडिओ रेकॉर्डेड सगळ्या कडेन भरपूर हें जाल्या, म्हणजे जाहीर जाले ते, ताजेर तो म्हणटा की मुसलमानान कुराणाच्या ह्या हाज्या प्रमाणे, ह्या आयता प्रमाणे अशें बरयलां की अहिंदू जर हिंदू जर सापडलो, नॉन मुस्लीम ज्या क्षणाक सापडटा त्या वेळाचेर ताका ना करप, नश्ट करप, ताका काबार करप, हें तो जाहीर भाशणां आसा. म्हाजे कडेनूय ताजे कॅसेट्स आसा आनी ह्यो भरपूर सर्क्युलेट जाल्या. त्या मनशा कडेन हांगा पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचे लोक वचून ताजे कडेन गळाभेट घेणारे फोटोग्राफ्स हांवें फाटीं फेसबुकाचेर घातिल्ले. ताजी इन्क्वायरी जावना, कित्याक ते कार्यकर्ते आसतले त्या ठिकाणचे सत्ताधारी पक्षाचे. त्यामुळे तांकां धरले ते शो केलो, फार्स केलो. एक मोठें डेंजरस आसा हें प्रकरण गोंयांक फुडें. हें आमच्या लोकांक कळना, हें हिंदूकूय कळना, सरकाराकूय कळना. तांकां बरोबर खबर आसा आपूण कितें करपाचें. त्या दृश्टींतल्यान प्रयत्न चल्ल्या पळय, तातूंत आमी दोगांयनी एकत्र काम करचें. सगळ्या कडेन कशें हें आसा तें आमी सहकार्य करुया एकामेकाक, अशा प्रकारची उलोवणी जाली. लव जिहाद हो मडगांव, डिचोली, फोंडा, मागीर कुंकळी, हाजो खंयचो बेतूल तो परिसर जो आसा, ह्या परिसरांत अश्यो, आनी म्हापसा, ह्यो गजाली लक्षांत ज्यो काही ज्यो आयल्या त्यो थंय हातूंतल्यान मातशे कॉन्सन्ट्रेटेड पद्दतीन लक्षांत आयल्या. आनी आमच्याय लक्षांत आयलें की बेकायदेशीर वस्ती मुसलमानाच्यो ह्याच ठिकाणी वाडलेल्यो आसा मोठ्या प्रमाणांत. मशिदी वाडल्या, मदरसे वाडल्या. मदरसे म्हणजे शाळा न्हय त्यो अतिरेक्यांक प्रशिक्षण दिणारी, ल्हानपणा पासून संस्कार करणारी केंद्रां ती डेंजरस. आसाम गव्हर्मेंट, BJPच्याच गव्हर्मेंटान अनेक ठिकाणी बंदी घातल्या तांचेर. मध्य प्रदेशान बंदी घातल्या, उत्तर प्रदेशान बंदी घातल्या. अशे गोश्टी हांगा गोंयांत चालू जाल्या. सर, तुमकां दिसता गोवा सरकारान लव जिहादाचेर कायदो हाडूंक जाय, कित्याक तांच्या कावंटर पार्टांनी हाडिल्लो आसा सगळ्याक. आनी हांगा कांयच ना कशें दाखयता हें खोटें म्हणून पूर्णपणे. हांगा ही प्रकरणां आसा. तशा दृश्टिकोन जर दवरलो सरकारान, नॉन पॉलिटिकल, प्रत्येक बाबतीन हांगा राजकारण हाडलें वता. त्या हाडिनासतना हिंदूंचे रक्षण असो विशय जर घेतलो, सुरक्षा, आनी वयल्यान जिहादा पासून जाणारो धोको गोंयकारांक, हे लक्षांत जर घेतलें जाल्यार एकदम लक्षांत येतलें कोण मनीस आसा हें सरकाराक खबर आसा, कितें करतात तेंय सरकाराक खबर आसा.